पोरण्या करारांत देवान आपणाकच लोकांचो खरो गवळी म्हणून आपोवन घेतले. आता जेजू आपणाकच अशें आपोवन घेता. अशें जेजू हांव बरो गवळी म्हणच्या मुखांतर एकडच्यान बापा संगी आपलो संबंध म्हणजे तो आनी बाप एक म्हणली गजाल व्यक्त करता तर आनी एकडच्यान ताका सत मानतेल्या भावार्थ्यांतय आपलो संबंध व्यक्त करता. गवळी आनी शेळयो म्हणलें सुवार्थेचें चित्रण गवळ्याचें शेळयांचेर अधिकाराचें चित्रण न्हय. धन्यान सांबाळ दिवन न मियरलेल्या गवळ्याचें आनी ताच्या शेळयांचें चित्रणय बिलकुल न्हय. बगर सारकें सांगचें तर हांकां बद्द विरोध. हे विरोध पळोवनच गवळ्याक बरो करचें माप. देखून जेजू बरो गवळी म्हणटना हांगासर ह्या गवळ्याचें बरें कितें गाय म्हणलें सवाल वाजबी आनी सुवार्थाच हाका जोगती जाप दिता. बरो म्हणलें उतर सोबीत म्हणलो अर्थ दिता आनी सोबीत म्हणलें उतर कुरुपाक विरोध. बरो म्हणलें उतर खरो वा नक्की वा असली म्हण अर्थ दिता, जे उतर ठक्की वा नकलीक विरोध. चड स्पश्टताय हे दिशेन जेजूनच दिल्या. बऱ्या गवळ्याचें बरेपण तो सांबाळाचो न्हय म्हूण पतावन येता. म्हणजे ताका आपल्या जिवाच्या की शेळयांचो जीव प्रमुख जाता. तो सुने वागता येताना आपलोसो जीव वाचोवंक धांवचो वा पळचे तसलो न्हय, बगर आपलो जीवच दिवचे तसलो. ताच्या जीव दिवपांतच ताचें बरेपण प्रगट जाता. सुवार्थे प्रमाणे जीव दिवप बऱ्या गवळ्याच्या बरेपणाचो गुंडू वा सारच म्हणयत. बऱ्या गवळ्याचें बरेपण मानून घेवच्यांत ह्या गवळ्यातय आमच्या किरकोळ शेळीपणाच्या संबंधाचें मानून घेवप वा सोदून काडप गरजेचें जाता. कशें ताचें बऱ्या गवळीपणांतलें जीव दिवप न्हय बलात्काराचें, बगर आप कुशेन जीव दिवचें. शेळीपणी न्हय बलात्काराचें, बगर आप कुशेन ताका वेंगचें.